वयर की 3 म्हयन्या भितर जे मायनिंग कॉर्पोरेशन जे आतां सुरू जावपाचें आसा आनी करता म्हणून तेंचे सरकार. सो तुमी हें एज्युकेशन घेवन मुखार गेल्ले, सो तुमकां कितें दिसता हे सगळें हितून? आम्ही 2018 पासून मायनिंग सुरू जावचें म्हणून प्रयत्न करता. तेन्ना विनय तेंडुलकर अध्यक्ष आसलो बीजेपी गोवा पार्टीचो. त्या वेळार तेणी सांगलें 3 म्हयनेच करता म्हणून. पण ही जे 2018 पासून तीन महिने घेवन येयल्यात पळय, ते आज कितले म्हयने जाले? 3 वर्सां तरी जाली. आणि हे जे कितें कॉर्पोरेशन म्हणून सांगलां पळय, ते केवळ इलेक्शनाचे लोकांचें ध्यान जें आसा, लक्ष जें आसा, ते इलेक्शना पासून खंय तरी डायवर्ट करप आनी हो जो रोस आसा तो खंय तरी थंड करपाचो तो प्रयत्न करप. हे कॉर्पोरेशन वगैरे जे आसा, तुमी जर ते बील आनी ते गॅजेट नोटिफिकेशन जर वाचलें जायत जाल्यार तातूंत फक्त पेपर आसा. इन फॅक्ट ते कॉर्पोरेशन करपाक एक खंयची तरी संस्था जर उबी करता जाय जाल्यार ताका डिटेल जाय पडटा. ते कशें करतलो, तातूंत पयशे खंयच्यान हाडटलो, ताजे यंत्रणा बाकीची जी इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा ते कशें करतलो, हे ताजेर कांयच मेन्शन केल्लें ना. आनी ताजेर एक क्लॉज आसा, तो पळय तो तुमच्या लक्षात येवपाक जाय. ते केन्नाय डिजॉल्व करपाक जाता. म्हणजे पयली गोष्ट ते सुरू करच्या पयलीं डिजॉल्व कशें करपाचें हें पयलीं ठरयल्लें आसा. हे बाकीच्या खंयच्या तरी तशें नासता. आनी म्हणून म्हाका अशें दिसता की हे केवळ इलेक्शनाचो इश्यू आसा. ह्या सरकाराचें इंटेन्शन आनी प्रमोदाचें तर खरेंच इंटेन्शन ना ह्यो मायनी बेगीन चालू करपाक जाय. कारण जर गेल्या 3-4 म्हयन्याचे जर तुमी जर हे पळयलें, मायनिंगाच्यो एक्टिविटी जर पळयल्यो जाल्यार तेका फक्त खंय कोणाचे डम आसा, खंय आनी कितें आसा तितलेंच पळोवपाचें. तातूंत कितें आसा इंट्रस्ट तो तेका खबर आसतलो, आमकां खबर ना. आनी ह्यो मायनी जर सुरू करपाक जाय हांवें सांगलां तेच. तुमकां ऑप्शन जाय मरे, करा मरे ऑप्शन. कोणाक रावल्या 3 वर्सां? अजूनही तुम्ही तेच सांगतात ऑप्शन करपाक जाय, हें करपाक जाय. काल त्याचं स्टेटमेंट असं चालवतात, आज म्हणूनच काय हांगाच खंय तरी स्टेटमेंट आसा, ह्याच हेतून मतदारसंघात की आपण 3 महिन्यांनी सुरू करता. पूण तातूंत तुमी एक सेंटेन्स वाचूंक आयकोंक ना आमी आमचे कडेन ऑप्शन वोर आसा तो हें करपा खातीर. आतां ऑप्शन वोर जो आसा ते हे कॉर्पोरेशन जर करता म्हणजे लोकांक कशें पिशे करता, हो एकच उदाहरण सांगता तुमकां. ऑप्शन वोर जो आसा तो जर तूं प्रोसेस करतलो जाल्यार तुजे कडेन प्लांट जाय. विथआउट प्लांट जाता. आणि ह्यांच्याकडे प्लांट आसा, ह्यांच्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, कितें आसा ह्यांच्याकडे? फक्त एक गॅजेट नोटिफिकेशन आसा, संस्थेची जागा खंय आसा, संस्थेची सर्फेस रायट असलेली प्रॉपर्टी खंय आसा, संस्थेची अजून बिल्डिंगय ना. म्हणजे खंयचेय जर संस्था उबी करतलो आनी अशा ह्या पद्दतीची जर संस्था उबी करतलो जायत जाल्यार तेका इन्फ्रास्ट्रक्चर हे इम्पॉर्टंट आसता. आनी म्हाजो स्टेटमेंटा पेक्षा काल रमेश गांवसान क्लियर स्टेटमेंट केला. तो तुमी जर हांवें स्टेटमेंट करचे पेक्षा तेजोच जर स्टेटमेंट तो एनवायरमेंट जाणें मायनींग विरोध केलो तो सरळ सांगता ही परिस्थिती कशी आसा, त्यांनी केन्ना जातलें आनी केन्ना जावंक शकता. पण म्हाजें मत क्लियर आसा, अजूनय हांव त्या मताचेर ठाम आसा. गोंयच्यो मायनी बीजेपी सरकाराक आनी जे केंद्रांत जे आसात अमित शाह किंवा बाकीचे जे लोक आसात तांकां गोंयच्यो मायनी सुरू करपाच्यो ना आतांच्या कंडिशन. गोंयचे लॉजिस्टीक आयर्न ओराचे सगळ्यात चिपेस्ट इन द कंट्री. इतलें हे लॉजिस्टीक इतलें खंयच कमी आसा. आनी म्हणून 70-80 रुपयाचो टॅक्सेशन जाता पर टन मॅक्झिमम. आनी ट्रकाचे धरले जाल्यार विदीन ए स्पॅन ऑफ 150 रुपीजान ते लॉजिस्टीक कोर्टान पावता. इतले चीप आनी खंय आसा. आनी हेजेर तेंचो दोळो आसा. आनी तेंच्यांनी ह्या पॉलिटिशियनांक धरून राज्यकर्ते जे कोण आसा तांकां धरून हे फक्त डिले करतात. लोकांचे फक्त जे इश्यू लोकां कडेन पोटाचो जो प्रश्न आसा तो तसोच